आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे। नमस्कार 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 आरामासाने सगळे जाण आरामासा कितें 2 आठवडे येयले ना म्हणून तुमी सगळ्यान बेजार बिकन घेयन उरतलो। आज खंय गेलो काय का आज बरें ना जावं कोण आज शीक पडलें जावं कोण म्हण ना म्हाका सादारण अशें मरण बगी येयना आनी शीक बी पडतलो मनीस न्ही हांव कित्याक पयलींच हाड न्ही आमी पयलीं झाडपाल्याच्या औषध करून आमी घट जावन आशिल्ले म्हण हांव कितें येयलें ना तेजे पयलीं कितें जालें चवथी टायम जालो तेजे नंतर आमी गेलो आतां दसऱ्याक जाले अशें करून म्हाका येवंक मेळना हेकात तेकात कामात देवाचें काम बी उरतात न्ही तशें म्हणलें आनी कितें जालें मुख्य म्हणल्यार ते आमगेले ते प्रश्न तुमगेले उत्तर आजाले करताले पळय हांव ते सांगून थकलो लोक कितें विचारूं लागले आनी आमी थकलो आनी थोडे लोकांले प्रश्न आमी घेयन जाले मागीर तो सुनील म्हणूं लागलो बाबा नाका आजा एक काम करें आमी तूं पयलीं कशें करतालो पळय तशेंच तूं कर आनी ते प्रश्न बिस्न आतां नाका कित्याक लोक खूब करता एकच सारकें लोकांच्यान पळोवं जायना आतां पळय हांव बी आतां भायर पळय ह्या तुमगेले निमित्यान म्हाका मात भायर येवं मेळटा काळिंगणा बागा आयला हय आमगेले ते हेणी आमगेलो काळिंगण केला जावं थंय कितें बी त्रास काणगून कितें केलें म्हटल्यार बरें दिसता नाजाल्यार हे वचकन अशें बंजर पडलो जमीन ही काळिंगण बी केलें ना आतां केल्यार कितें बरें बाबा हिरवळ दिसता पळय काम करता लोक त्रास काडूं जाय पयलीं आतां कितें जालें मदीं खातीर सगळें करचेंच बंद जावन गेलें म्हण करूंक बी कित्याक भितात सांग काळिंगण गेले पटी काळिंगणाचें कितें जालें काळिंगण पीक भरपूर येयली आनी ते नॉकडावन जावन घेवन हेजेन बंद जावन घेवन काळिंगणा रेटूच ना लोकांन कमोवन त्रास काण घाम गळयले पयशा किंमतच ना जावन गेली 4 रुपयान किलो बिलो काळिंगण गेली कितले बेजार दिसता तशें करून त्रास काडनात अंदू तरी देव आमकां बरें करून जावन भरपूर पयस जावं म्हणून म्हागेली बी इच्छा आसा म्हण तशें म्हणून हांव येयलो मुख्य म्हणल्यार आतां तुमकां सांगचें म्हणल्यार हे म्हणटालो आमी येतकी सांग आतां हे कोवीड हे चल कोरोना बिरोना आशिल्ली ते सगळे आतां वचूं लागला आनी देवालेजेन वचूं आनी आतां बस बिस परत सुरू जाली हय आतां हे पर्यटन लोक प्रवासी लोक बी आतां हेकात येवूं लागले पिक्चर सुरू जावूं लागली आतां नाटकां बी जातली म्हण जाली नाटकां जाल्यार एक म्हाका खेळा ಒಂದು पार्ट घेवूंकच जाय आतां हे हिंगा मुख्य म्हणल्यार सांगचें म्हणल्यार तुमकां ते हिंगा मुर्डेश्वरांत नेत्राणी भितर कुबा डायविंग कितें आसता तें बुण नुस्त्या पळयचें हय ते सुरू जाला ते सुरू जाले नंतर आनी कितें आतां लोक थोडे येतलो भितर वचून तळा वचून नुस्त्या पळोवप बरी रंगरंगाची नुस्त्या उरतात 31 नमुदार कितें नुस्त्याक पळोवंक मेळटा भितर हांव म्हाका आमगेले कितें आमी उदकांत ना पुसो वयता पुसोवक नाजाल्यार रात्रीन बॅटरी घेवन एका वयचें शेडे मारूंक तेन्ना पावस पडिल्लो तेन्ना तेन्ना आतां खंय आसा आतां कितें आसता तेन्ना आतां ते लोक आतां ते नुस्त्या बुण पळयचे खातीर लोक येतले आनी लोक येयले नंतर आमगेले लोक हे आमगेले उत्तर कन्नड जिल्ल्यांत प्रवासी लोक वाडटले आनी आमकां कितें इनकम जातले आनी कांय न्ही तितलेंच हय कित्या म्हटल्यार काळिंगणाची पोरू पयले वर्सा गंमत पयले गंमत सांग तुमकां पोरू वर्साक लोकांन भरपूर काळिंगण केली काळिंगणा रेटच ना करतले कितें
काळिंगण जास्ती जाल्यान गांवांत कट्ट कमी जाली गेल्ल्या वर्साक. मागीर दिपाळेक लोकांनी कट्ट माडेल ना, काळिंगण हाड माडयली. आनी आमगेल्या क्लास हिंगा दिपाळे दिसा पयले दिसा खंय रातभर खंय उरलो, सकाळीं उठलोच ना कट्ट माडूंक. बापायन मागीर पांयां वरून कट लावन घेवन मागीर हाडून बापायन माडेल खंय, तसली पंचायत जाला. तस करून उंदू देवाक हे जावन घेवन कितें तरी आनी हय दसऱ्या दांडिया खेळटले का खेळनात करून दांडिया वटा आमी खंय खंय खेळ्ळेत. हां म्हण खेळटात कशें हे दांडिया पोर सांगता तुमकां हांव. आमगेल्या गांवांत दांडिया उरल्यार आमगेल्या गांवांत खेळूं वचनात, दुसऱ्या गांवां वयतात. कित्याक सांगा, तेमगेले तर कितें काडून घेयली ताकाच उरता न्ही. त्या गांवां वचून खेळप, त्या गांवांची पोरां हंग घेवन खेळप म्हणल्यार तुमी बुद्धी कशी चलयतात, तकली कशी चलयता पळया. गांवांत खेळूं जायना, गांवां बी तेच बडी मारची न्ही. म्हाका जमतना तें, हांव खंय गेलें ना बिंडिया वचून. आनी ह्या जाणटेल्या खंय घेयना तोंडकान बोडकार मारले आमच्यान जाता तें मागीर. आमी कितले पटी घुंवतले आनी कितले पटी वाजयतले. म्हण कितें दांडिया खेळचे बरोबर खेळा म्हणटा हांव. ती पिक्चरां रिकॉर्ड लावन घेवन कित्याक तुमी खेळटात, देवाल रिकॉर्ड मेळनात. देवाल पदांच नात. त्या दांडियाक तुमी ते पिक्चराच बरें लाया. पयलीं एक दोन पटी देवाल लायले करतात आनी मागीर काय आहा ना आय लव यू टक हे असली पुराय असली रिकॉर्डा. कितले बेजार दिसते देवा कडेन. देव आसा, देवाक देव लावन घेवन तो देव तो उरता, हेमगेले घे नात. अर्थ आसता का दांडिया पयले हांव गेल्ले कडेन एक दीस पळयलो. पयले मागीर तो आरती उतारो रे बरें दिसलें म्हाका. देवाल संतोशी माताल पद लायिल्लें म्हणून. मागीर कितें बचपन का प्यार कई भूल नहीं जा. अरे बारकेल पोरां खेळटा तुमी थंय बचपन का प्यार पोरां हित शिकयता तुमी रीत. खंयच बचपन का प्यार. आनी ती येयली मा यंगळ पंगळ ना ना मा कई नाडी कुलिनाडी. कितें ती श्रीलंकाची हिंग घेवन मुंडून घेवन हेमी दांडी बाबा मारतात. कितें उरलें देवा कडेन कितें म्हणून घेवन हें जालें तें. बेजार दिसता. आमगे संस्कृती आमगे संस्कार आमी जर आमी विसरतात न्ही, हे आमी दुसरे पोराक आमी मुखाल पिळगेक आमी हे शिकयतात. दांडिया म्हणल्यार पोराक कितें उमेद. अरे देवाल कितें करा, एक दीस कीर्तन करा, एक दीस भजन करा. केन्नाच न्ही, थोडे कडेन केलात. आमगेले गडार बिडार कीर्तन बिर्तन बी केल्ले. बरें दिसता. एकच तेत घेवन बसनाकात. कितले बेजार दिसता पळय. देवा कडेन हे अशें विचार करा, हे बरें दिसता. तुमीच विचार करा. हांवें सांगलें म्हणून घेवन न्ही, नाका तें नाका करा. मुखाल पिळगेक आमी कितें दिवन वच जाय, कितें शिकोवन वच जाय तें करा. हय बरेंच सांगूक हें केलें हांव. कितें काय म्हणल्यार आतां हे पळय गोंयाची बस त्या हेका तेकात वयची सुरू जाली. नंतर आतां हे ती रेल्वे सकाळीं वयची. लोक पोरां कामां वयता पळय, रात्री न्हेवची आनी परत सकाळीं वयची. ती कितें म्हणटात तेका देमू रेल्वे कितें देमू ट्रेन कितें म्हणटात. हय ती जाली. हांव कितें म्हणटा आतां पोराक आतां बरें जालें कामां वयतल्याक. फाल्याच्यान स्टार्ट. हय पोरां कामां वयतल्या बरें जातलें. कित्याक सकाळीं वचून सांजे मेळटा येताले. हे बंद जातलो वयच्यान लोक खूब त्रासा पडिल्ले. गोंया कामां वयतले पोरां. नंतर बाकीच कसले धंद्याक वयचे. थंय भाड्या घर घेवन रावचें पडलें. आमकां खूब लोकांक त्रास काडलो भाड्या म्हणून थोडे. म्हण हांव कितें म्हणटा पोरांनो, एक पटी बंद जाल्ली, तुमी कामां वयतले पास काडा, तिकेट काडून घेवन वचा, नाजाल्यार परत बंद पडटली. तिकेट काडा रेल्वेचेर वयता आसतना आनी पास काडून घेया. कित्याक फाल्यां सकाळ बंद जाल्यार तुमकां त्रास, आमकां त्रास न्ही. हांव कामां वयचें ना मागीर जालें. हांव आतां कितले दिवस उरतलो तें देवा बड्या खबर. म्हणजे तुमी बरें करून घेवन हें करा. तशें म्हणून घेवन आनी एकात हे इलेक्शन आतां सुरू जावूं लागलां. MLC इलेक्शन म्हण कितें कोण हांव रावता तूं रावता पक्षा झगडी जावूं लागला. चोच मान येवं लागलात. कोण अरे एक हितूंत कितले लोकांक रोग तयार. पयलीं MLC कोण हिचो एक टायम आशिल्लो की MLC म्हणल्यार विचारच नाशिल्ले. आतां MLC बी फायदो आसा म्हण जालें ना. कितें देवा परमेश्वरा हे पॉलिटिक्सांत कित्याक येतात आनी कित्याक रोवन नासता म्हणल्यार कितें तरी इनकम आसा म्हणूच वयता न्ही. नाजाल्यार कोण वयतात. लोकाल सेव करतले जाल्यार बाबा तुमी लोकाल सेव करून रावतले जाल्यार इलेक्शना टायमार कित्याक पयशे दितात, पयशे कित्याक वाडटात. म्हणल्यार घाईल पयशे काडचे खातीर तुमी थंय वयतात म्हण जालें ना. तशें म्हणत हांव कितें म्हणटा, हांव आतां खूब दिसान येयला, खूब उलयना. कित्याक मुखार येताना येवूं जाय. आनी मुख्य म्हणल्यार कितें सांगू बरें. आनी हांव खूब वेळ उलयन तुमचे कडेन. कित्याक म्हणल्यार म्हाका बी वचूं जाय, टायम ना म्हाका. काळोख म्हणल्यार हांगा तेमी काम करतात, तेमी तेमचे बरोबर मात उलोवन घेवन तेमगेले काळिंगणा बद्दल बी मात चवकशी करून घेवन वयता. हय आनी हे मुखार येतारा येतलो. आतां चुकून आसतना येतलो. मुखार येताराक याद दवरून घेया. बेजार करून घेयनाका आतां आज येयला ना म्हणून घेवन. तेव्हा आनी कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरून घेवन रावा. आनी कारवार न्यूज कोंकणी पळयते रावा. आनी बरें करून रावा, प्रितीन रावा, गोडसाणेन रावा. हांव एक सांगता तुमकां, ही भाशा ती भाशा म्हणून घेवन झगडटा पळय थोडे लोक, तेमकां हांव सांगूं इच्छिता भाशा सगळी बरी आनी सगळी भाशा बरी.
आणि सगळे भाषेचेर प्रेम करा, खंयच्या भाषेक द्वेष करनाकात आणि खंयची बी भाषा शिकूक प्रयत्न करा. खंयची उन्न कित्या ती सगळे भाशेचेर प्रेम करता, सगळे भाशा शिकल्यार मजाच अलग. तशें म्हण कारवाराक कितें म्हणटात, कोकम म्हणटात. कोकम म्हटल्यार कितें, कारवारात 3 भाशा आसात, कोंकणी, कन्नड आनी मराठी. तशें म्हण कोकम जाता. तशें म्हण सांगतेत मुखार आयतारा मेळया. तोपर्यंत तुमकां देव बरो करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.